योगा डे नंतर आम्ही लगेच एक योगा डे सेलिब्रेट झालो 21 जून. लगेच आम्ही एक इंटरनॅशनल योगा कॉन्फरन्स आम्ही घेताले आणि गेल्या एक 2 वर्सांनंतर आम्ही ती कॉन्फरन्स इल्लीशी शिफ्ट केली. मध्ये गॅप दवरलो. सादारण सप्टेंबरा इतल्याक आमी घेताले गेले 2 वर्सां. ह्या वेळा इल्लोसो आमकां उशीर जालो ही घेवपाक की आतां ही जाता नोव्हेंबराक जाता गोंयांत जाता आनी ह्यो सगळ्यो कॉन्फरन्स आमी जवळ दिल्लीक घेतिल्ल्यो. ह्या वेळा म्हटलें की हे गोंयांत कित्याक जावची न्ही त्यामुळे सगळे एग्री जाले आनी ती इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स योगा आमी गोंयांत दवरलेली आसा आनी ही 12 आनी 13 हे 2 दिसांत ही कॉन्फरन्स जातली. तातूंतल्यान कमीत कमी 50 देशांच्यान प्रतिनिधी येतले आणि तातूंत एकूण प्रतिनिधीची संख्या ही 1000च्या आसपास आसतली. पूण तेजें ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नॅचरोपॅथीचें हें जें आज आमी सुरवात करतात तो 13 तारखेक सकाळी 10:30 वरांचेर हाजो आमी फावंडेशन स्टोन घालतले आणि त्यानंतर इन्स्टिट्यूटाचें काम लगेच चालू जातलें. ताजें टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आसा. फर्स्ट स्टेजीक जवळ जवळ 301 कोटी रुपया ऑलरेडी सँक्शनाक जाल्ले आसात. नंतर ताज्यो फेज वायज आनी आमकां फायनान्स तातूंतल्यान मेळटलें आनी त्यामुळे हें काम टेंडर जालां आनी लगेच फावंडेशन स्टोन जालो भुमिपूजन जालें की आमचें लगेच हें काम सुरू जातलें. एक आमच्या सगळ्यां खातीर एक बहुचर्चीत विशय आशिल्लो आनी इल्लोसो जमनीच्या हेका लागून इल्लो फुडें गेल्लो तो आज हे जाता. अशे 2 कार्यक्रम हे 12 आनी 13 अशे तरेचे 2 कार्यक्रम आमचे जाता. त्याच बरोबर म्हत्वाचें म्हळ्यार 12 तारखेक सकाळी आमची मॅरेथॉन एक आमी सगळ्यांनी घेवची गेल्या की आमचे जे गोंयचे सगळे संघटना आसात ते सगळे तातूंत सहभागी जातल्यो आनी ही मॅरेथॉन कला अकादमी ते मिरामार सर्कल अशी वचप आनी परत येवप येवन परत एकदा कला अकादमी ती सोंपतली आनी सगळ्या एसोसिएशनाचे योगा पार्टिसिपंट ह्या हातूंत आसतले आनी एक बरी मॅरेथॉन आमकां ह्या दिसा पळोवपाक मेळटली. ह्या